नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोरवांच्या मांसाचेर बंदीचो विचार जाल्यार पयलीं संबंधीत लोकांक विश्वासात घेवचे। स्पेशल स्टेटसाचेर केंद्र निर्णय घेतले। कितलेशाच राज्यांचे प्रस्ताव। बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शहाचे वक्तव्य। मोदी सरकाराचेर ना भ्रष्टाचाराचो आरोप। नवे मायनिंग कायद्याचो गोंयाकूय फायदो। आकांतवादाक खर जाप, राज्यांक घेवन कारभार। आझाद मैदानार युपीएची तासमपट्टी, मोदीचो जय जयकार। मंत्री आमदारां बरोबर अमित शहाच्या बसकेंत मायनॉरिटी आनी खासा दर्जाचे विशयीच चड। गोंयकारांक भायर जमीन घेवंक बंदी घाल्यार चलतलें काय म्हूण अमित शहाचो प्रस्न। गोंयच्या अल्पसंख्यांकांक दिल्ली आश्वासनां सरकार विसरलो। अल्पसंख्यांक आयोगाचे विधानसभा वेंचणुकेक उतर। आयोगाचो पत्तो ना, अर्थसंकल्पीय तरतूदय ना। पळयात रिपोर्ट। कुजिरा शिक्षण संकुलांत अंदू जुना सावन धेंपे हेडगेवार स्कुलां व्हरपाचे निश्चित। मॅनेजमेंट कामाचेर सातिस्वेत। शिक्षण संचालकान केलें इन्स्पेक्शन। आनी तामिळनाडूत जाल्ल्या राष्ट्रीय सब ज्युनियर सेपॅक टॅक्रो सर्तींत गोंयच्या पंगडाक मेळ्ळें कांशा पदक। खबरो विस्तारान। गोरवांच्या मांसाचेर बंदी घालपाचो विचार जाल्यार सरकारान पयलीं सगळे संबंधीत घटकांक विश्वासात घेवचे म्हूण बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा उलयलो। मोदी सरकाराची वर्सपुर्ती म्हणून गोंयांत आयिल्ले कडेन मिडियान ताका बीफ बंदी प्रस्तावाचेर विचारलें। गोंयांक स्पेशल स्टेटसाचेर मात ताणें कसलेंच उतर दिलें ना। कितलेशाच राज्यांचे प्रस्ताव आसात। केंद्र सगळ्यांचो एकठांय विचार करून कितें तें थारायतलें। सरकार असल्या राज्यांक सहानुभुतीन पळयतलें, इतलेंच तो उलयला। पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु आज एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक कड़ी सी चिल्लाती धूप में सभी कार्यकर्ताओं ने उष्मापूर्ण जो स्वागत किया है, उस स्वागत के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। अमित शहा गोंयान आयले उपरांत दनपारां पयलीं मिडिया कडेन उलयलो। मैंने दे दिया जवाब भैया। यहाँ की सरकार यहाँ के लोगों से चर्चा कर निर्णय करेगी। आपको क्या लगता है? ऐसा पार्टी अरे मैंने कहा तो बीजेपी पार्टी नाते कह रहा हूँ, यहाँ की सरकार यहाँ के लोगों से चर्चा कर निर्णय करेगी। चलिए, मैं स्पेशल स्टेटस के बारे में यहाँ कुछ नहीं कह सकता। काफ़ी राज्यों के प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है। उस पर केंद्र सरकार उचित समय पर निर्णय लेगी। सबके लिए सिंपैथी है, सिर्फ गोवा नहीं, सब राज्यों के लिए सिंपैथी है। मगर स्पेशल स्टेटस या कोई और तरीके से जहाँ पर मदद की जरूरत है, केंद्र जरूर करेगा। स्पेशल स्टेटस या कोई और तरीके से जिसको भी मदद की जरूरत है, वो राज्यों को केंद्र सरकार मदद करने के लिए जरूर कोई नीति बनाएगी। मिडियान ताका मायनिंगाचेर विचारलें। केंद्रान मायनिंग कायदो केला तो खंय गोंयाकूय बऱ्याक पडटलो। देश के खदान मंत्री ने घोषणा की है कि एक एडवाइजरी टाइप की नोट सभी राज्यों को भेजा जाएगा और ऑक्शन की पॉलिसी बनाने में राज्यों को केंद्र सहायता देगा। एक कानून का खाका भी भेजा जाएगा, एक ब्लूप्रिंट भेजा जाएगा। वहाँ से इसके आधार पर राज्य अपना कानून बना पाएंगे। मगर हमने जब शुरू किया तो वो एक्सपेरिमेंटल बेस पर था। इसके अच्छे नतीजे मिले हैं। सिर्फ 20 खदानों की नीलामी में 2 लाख करोड़ रुपया मिला है। मोदी सरकाराक वर्स जाला ते निमतान अमित शहा एका दिसाच्या गोंय भोंवडेर आयला। बीजेपीचो अध्यक्ष म्हूण ताची ही पयलीच गोंय भोंवडी। ब्रेस्तारा दनपार सावन राती मेरेन ताचो बीजेपीच्या आमदार फुडाऱ्यां कडेन मिटिंगांचो शेड्यूल टायट आशिल्लो। शुक्रारा सकाळी तो दिल्ली वचपाचो। ब्युरो रिपोर्ट,
प्रुडंट. मोदी सरकाराक वर्स जालें, भ्रष्टाचाराचो एकूय आरोप ना. सरकारान मायनिंग कायदो सुदारलो, ताचो गोंयाकय फायदो जातलो. शिमेवेल्या आकांतवादा आड सरकारान खर भुमिका धरल्या. राज्यांक बरोबर घेवन टीम इंडिया कशें मोदी सरकार काम करता. अर्थवेवस्था जाग्यार आयल्या, म्हारगाय देंवल्या. मोदी सरकाराच्या वर्सपुर्तीक आझाद मैदानाचेर बीजेपीच्या जाहीर सभेत अध्यक्ष अमित शहान युपीएक तोमणे मारून मारून उजरायली. उरिल्ल्या वेळार मोदी सरकाराचो जय जयकार जालो. मायनिंगान हांगासरल्यो इसी क्लियरन्सीस सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर गेल्या उपरांत इसी क्लियरन्सीस ज्यो आसात त्यो बेगिनात बेगीन दिवपाच्या संबंधातले कामाक सुरवात जाल्ली आसा. आनी तेज्या भायर सुद्दां हांगासरले मायनिंग जे आसा तो जो मायनिंग ओराचेर जी एक्सपोर्ट ड्युटी 30% आशिल्ली ती 30% वयल्यान 10% करून ऑक्टोबराच्यान हांगासरल्यान मायनिंग वेव्हार सुरू जावचो हेजे खातीर केंद्रांतल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान पावल मारलेले आसा. साधारणपणे मायनिंग पुन्हा सुरू जावपाचे सगळे सोपस्कार पूर्णत्वाक पावल्यात. आता पावसाचो सीझन आसा. पावस सीझन जातकीर म्हाका खात्री आसा शासनान ज्या पद्धतीन हो विषय हाताळ्ळो, खास करून केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आयल्यानंतर ज्या पद्धतीन हो विषय फुडें वचूंक लागलो, तातूंतसून येणाऱ्या पावसाच्या सिजनानंतर म्हाका खात्री आसा की ऑक्टोबर 2015 परत पूर्ववत माइनिंग शुरू जातले. कोयला और खनिज की खदानों की नीलामी का फैसला किया, उस वक्त हमारे पास भी ऑप्शन था कि हम कांग्रेस की तरह राज्यों को सिर्फ रॉयल्टी देते, मगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा फैसला नहीं किया. भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कोयला और खनिज खदानों की नीलामी से जितना भी रुपया आएगा वो सारे का सारा उस राज्य के विकास के लिए दे दिया जाएगा और उसका सबसे बड़े लाभार्थी गोवा भी बनने वाला है. मित्रों, राहुल बाबा, बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, आपको मालूम नहीं है. पहले गोलीबारी होती थी तो उसकी शुरुआत पाकिस्तान की फौज करती थी और उसकी समाप्ति भी पाकिस्तान की फौज करती थी. और आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में अगर गोलीबारी होती है तो उसकी शुरुआत तो आज भी पाकिस्तान की फौज करती है, मगर उसकी समाप्ति हिंदुस्तान की फौज करती है. ये फर्क पड़ गया है. 2-3 महीना छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में अब किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे जवान का सर काटकर उस ओर ले जाए, क्योंकि यहां नरेंद्र मोदी की सरकार है. पर्रिकर जी के नेतृत्व में सेना के, तीनों सेनाओं के 10 साल के साझा सामान की खरीदी का एक वैज्ञानिक कार्यक्रम बनाया गया है और उसके तहत सेनाओं को भरोसा देने का एक काम किया है. मंत्री, आमदार, झेडपी आनी मुखेल कार्यकर्त्यांबरोबर अमित शहान घेतिल्ले बसकेंत मायनॉरिटी आनी खासा दर्जाचे विशय चड आयले. बीफ, मदर तेरेसा भागवत वाद, दिल्ली चर्चीचेर हल्लो आनी खासा दर्जाचो विशय आमदार मंत्र्यांनी काडलो. खासा दर्जो दिवप सोंपें ना हें बसकेंत स्पश्ट केलां. भायल्यांक गोंयची जमीन घेवंक बंदी घाल्यार गोंयकारांक भायर जमीन घेवंक बंदी घाल्यार जाता काय म्हूण उलटो प्रस्न अमित शहान विचारतल्यांक केलो. पणजे एका हॉटेलांत जाल्ले बसकेन बीजेपीचे मंत्री, आमदार, झेडपी आनी भाजपाचे मंडळ अध्यक्ष आशिल्ले. पार्टी घटमूट करपाचेर आनी वांगडी नोंदणी उपरांत परत लोकांमेरेन वचपाची सुचोवणी अमित शहान फुडाऱ्यांक केल्या. बसकेन खासा दर्जाचेर विशय आयलो. गोंयाक जसो स्पेशल स्टेट पर्टिक्युलर कारणा खातीर लागला, आमी हें स्पश्ट केल्लें आसा की गोंयाक आसा ते मॉनिटरी बेनिफिटा खातीर न्ही, पॅकेज न्ही, तर आमची स्कार्सिटी ऑफ लँड आसा ताजेर तांणी हो आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन विचार विनिमय करपाचो हें केल्लो आसा. पण जेन्ना हो स्टेटस हाडटा तेन्ना गोंयच्या लोकांक दुसरे कडेन जमीन घेवपाचेर पाबंदी हाडली जर जायत जाल्यार हो विशय तांणी उपस्थित केलो. तुम्ही खंयचे मुद्दे मांडले की हांवें मायनिंगाच्या विशयानी मुद्दो मांडिल्लो की मायनिंग जे लोक आयज पॅकेजीस पसून केल्ले आसात तांकां जर पॅकेजीस जर सगळ्यांक दितली जर जाय जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां कितें तरी मदत करपाक जाय. तर आनी हो विशय परत एक फावटी सेंट्रल मिनिस्ट्री कडेन उलयताले. बीफ, मदर तेरेसा भागवत वाद, दिल्ली चर्चीचेर जाल्ले हल्ल्याचो विशय अमित शहा मुखार मायकलान काडलो. बीजेपीच्या सहकारी संघटनांचे फुडारी अल्पसंख्यांक आड वक्तव्यां करतात ताचेरूय मायकलान विचारले.
इंटरेक्शन चालू आसलें तेन्ना हांवें इशू रेज केल्ले मायनॉरिटीचेर BJP partners or our wings of BJP, especially the unwanted remark on Mother Teresa. He agreed with me and he said that we are going to take everybody along. Apprehensions in the mind of the people about beef ban. He said every state has to do what is good for them, and he has no problem about beef in Goa. Like there are a lot of minorities. Goan already ha 18 वर्सां जाली ban on cow slaughter, which was brought by the Congress government, which we are still following. Guy marop na, guy is holy. So bulls and bullocks are तेका problem काय ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. आता घेऊ एक विराम.